दीस आयतार, डिसेंबराची 21 तारीख 2025. ख्रिस्त येण्याच्या काळाचो 4थो आयतार. पहिले वचप, इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप, अध्याय 7 वोळ 10 तावन 14 पर्यंत. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायांतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू, देवन आयका. तुमी मनशांक सतायली तें तुमकां पावलें ना म्हणून आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात वे. देखून सर्वेस्परसो तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतले. देवाचें उतर हें. देवाचें उडपकार. कीर्तन 24 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर, राजा देव महिमेचो. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय, संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेस. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर, राजा देव महिमेचो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोवंक मेळत? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना, तसल्याक फावो. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर, राजा देव महिमेचो. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभो. ताच्या सडवणदारा देवाची कृपा तो जोडटलो. असलीं मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात, तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात, जाकोबाच्या देवा. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर, राजा देव महिमेचो. दुसरें वचप. सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप, अध्याय 1 वोळ 1 तावन 7 पर्यंत. भावा भयणीनो, पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान देवदूत जावंक आपयलेल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान, देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परजा जावंक ताणें आपणायलेल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदिमागा आपल्या प्रवाद्या मरिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसयल्ली. ती ताच्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त विशयांतली. रक्ता मासा प्रमाणे तो दाविदाचे संततेचो, पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या वेळार तावन देवाचो सत्यवंत पूत म्हणून स्थापीत जाल्लो. ताच्या नांवांचे महिमे खातीर सर्व जनांगांक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक हाडूंक ताचेच वरवीं धर्मदूत जावचें देणें म्हाका लाभलें. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपणायल्ल्या रोमा शहरांत आसलेले तुमी हाचेच मदले. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. आपले एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. तशें म्हळ्यार देव आमची सांगता म्हणून अर्थ. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सामा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1 वोळ 18 तावन 26 पर्यंत.
क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नित्यवंत मनीस, तरी मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशें आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजे पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे तें गर्भसंभोग पवित्र आत्म्यांत वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतलीं सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मार्फत सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक आंकवारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हूण आपयतले. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ. जुजे निदंतलो उर्तस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ले प्रमाणें केलें. मरयेक आपली पतीन म्हणून तिणें आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हणून नांव दिलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. नियाळ. क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या 4थ्या आयतारा आमची दिश्ट जुजे वयर घालूंक आयची सुवार्ता आमकां प्रेरीत करता. जुजे एक नित्यवंत मनीस. त्या नित्यवंत मनशाक देव विंचता आपल्या सडवण्याचे योजनाक ताचे चिंता, उलोवणे आनी करणी बरी जावन आसली. देखून तो नित्यवंत. मरी गर्भेस्त म्हणून आयकून एक सामान्य मनीस जावन ताका खंडीत आघात जालो. पूण मरये विशान ताणें कित्यांच वायट चिंतूंक ना. तिका कसलें वायट जायनये म्हळ्यार चिंतपान तिका गुप्ती सोडूंक तो निर्धार करता. पूण देवाची येवजण वेगळीच जाल्ल्यान एका देवाचो दूत स्वप्नांत येवन जें कितें देवाची मांडावळ आसा ती कळीत करता. अशें मरयेक आपली पतीन जावंक तिचे उदरी जल्मच्या जेजूक आपलो पूत जावन स्विकार करूंक धैर्य घेता. क्रिस्ताच्या जननाक आमी तयाराय करनासतना आमचे जिणयेचेर एक नदर घालया. हांव जुजे बरी एक नित्यवंत मनीसकी प्रामाणीकपणान जियेतांगी. व्हड नांव सोडीचे म्हळ्यार मनोभावाचे समाजेंत आमकां जुजे एक मेल फांगता.